चोरी ना, खून ना, कोणाचे बलात्कार हे हांवें नवीनच आयकतां ही अळशी नोकरी दितलो जाल्यार इतले लाख दी, तितले लाख दी. केन्नाच हांवें आयकुना की नोकरी दिवपा हे पयशे मागता म्हूण. कळ्ळें तुका? ताई तुमचे खूप खूप स्वागत. परत एकदा मनपूर्वक तुमचे स्वागत करता. ह्या व्हिडिओनी आमकां गोवाचो इतिहास, हिस्ट्री एक बुका थ्रू न्हू बट एक प्रॅक्टिकली गोवा पयलीं कसो आसलो आनी आतां गोवा कसो आसा हें जाणून घेवपाक जाय. आतां गोंयची हिस्ट्री हांव सांगूं शकना, पूण गोवा कसो आशिल्लो, आमी जो गोवा पळयला ते गोव्यांत पयलीं मुख्य म्हणजे स्वच्छता. म्हणजे आतांचे रस्ते पळयले हाजे उलट सगळे. रस्ते सामके स्वच्छ. दिसाक 2 झाडू मारताले, 2 ना काय 3 अशें दिसता म्हाका, दनपाराय मारताले. एक झाडाची खोली पडलेली दिसनाशिल्ली. पोर्तुगीज आसतना इतले रोड क्लीन आसताले. सारके क्लीन म्हणजे तूं रात्री कांय घालिनासतना न्हीद आशिल्लो. इतले क्लीन आशिल्ले सामके. परत हे चोरी ना. परत आतां कितें आसा, तुका नोकरी दितलो जाल्यार इतले लाख दी, तितले लाख दी. केन्नाच हांवें आयकुना की नोकरी दिवपा हे पयशे मागता म्हूण. कळ्ळें तुका? हेंय बी नाशिल्लें तेन्ना. परत तुका चोरी ना. तुका सांगता, आमच्या घरा स्वता सावयवेरें गोंडपाटाचें दार आशिल्लें. गोंडपाट. गोंडपाट म्हणजे साक. साकाचे हे पड्डो. इतले पातळ. पातळ न्ही, जाड तो साक रे. तसो न्हू, साक कळ्ळो म्हाका. पण आमची नॉर्मल दाराकून ते खूब बारीक जाले न्हू. हय हय. म्हणजे ते अशें केलें की आतां न्ही, म्हणजे भंय ना, कोणाचीच भंय ना. परत ल्हान ल्हान चलयांचेर हे बलात्कार जे करता, शी, घाण ही घाण नाशिल्ली. पण हाका पयलीं शिक्षा बी करताली दिसता म्हाका, नाच. हांवें काय आयकुना. म्हाका आतां 90वें वर्स सुरू जालें. स्वतंत्र जावचे पयलीं हांवें असली घाण आयकुना. आणि हे जे जाता हें चल्लां न्ही, हाका आळो अजून पर्यंत पडना. ल्हान भुरग्यांचेर बलात्कार, त्यानंतर रस्ते बुरशे, म्हणजे नोकरी घेतले जाल्यार पयशे. हे पळोवन आनी हें करून म्हाका दिसता म्हाजो जीव गेल्या पुरो. आतां हे आनी हाजे फुडें पळोवपा नाका म्हाका. हे अंदाज केन्नाचे गजाली? अंदाज 1960 60 हे 60-50 61 हे 60 पर्यंत आशिल्लें. म्हणजे गोंय चळवळ सुरू जावचे पयलींची हें. चळवळ सुरू जाले जाल्यारूय सुद्दां सगळें तांणी वेवस्थीत दवरिल्लें. वेवस्थीत आशिल्लें सगळें. आनी भीती म्हणटा ती आमकां नाशिल्ली, केन्नाच आमी भियोना. सिनेमा पणजे वताली मरे, 12 सुट्टाली, आमी एकलीच येतालीं. बिंदास्त. भंय ना, चोरी ना, खून ना, कोणाचे बलात्कार हे हांवें नवीनच आयकतां ही अळशी गांव. आणि हे सगळें आयकून आनी पळोवन आनी जगप नाका अशें जालां म्हाका. कळ्ळें तुका? अशें म्हणपाकूय एक वायट दिसता, मात गोवा पयलीं खूब सेफ आसलो जाल्यार म्हणपाक शकता आमी. हय, आनी तसोच तुमी तरणाट्यांनी करचो ही आमची अपेक्षा आसा. फक्त आमी उलयता तें आयकून घरा वचून घरा बसपाचें ना. जे आतां चलता तांचे बरे भशेन झगडून न्ही, तांचे कानार घालचें तुमी. जाणट्यां तुमी सुदारचे अशें म्हाका दिसता आतां. हें पयलींचें गोंय अशें आशिल्लें, आतांच अशें कित्याक तें विचारचें तांकां. हें तुमी करूं झगडूं नाकात, बरे भशेन विचारा. हें तुमी करूं शकनाका तें विचारा तांकां. आनी पयलीं गोंय आशिल्लें तशें आमच्या हातां, तुमच्या हातां घ्या तुमी. बरें गोंय घ्या. ही अळशीक नाका. अरे भाव भयण कशी मरे वागताली पयलीं सामकी. कोणीय आशिल्लें तें. ही भयण म्हाजी म्हूण सांगताले.
बरोबर गेले म्हणजे आणि सारखे भावाचे आणि बहिणीचे जसे प्रेम असा तसे प्रेम करताले. कळ्ळें तुका? 4 दीस नाचले सोडले, 4 दीस नाचले सोडले अशी अशी आहे ना. हे सगळें आतांच चालू आसा. हळशीक चालू आसा, हळशीक सगळी. आणि ही वाचून आणि दिसान दीस पळयलें ना तुवें? उगडले बरोबर अमकी चोरी, अमके लाखांची चोरी, तमके लाखांची चोरी. अमक्याचा खून. खून आणि चोरी आणि बलात्कार हाजे शिवाय पेपरच ना. पेपर हातांत घेवपाकूच नाका कसो दिसता. पूण बातम्यो बाकीच्यो बातम्यो तरी जाय न्ही हें करपाक. आणि म्हाका जेवणा खाणाचें म्हाका हें ना. म्हाका पयलीं पेपर जाय सकाळी फुडें. चलो सांगता पेपर आयलो गो पळय आं भायर म्हणून. पेपर जाय. पूण ती हे अशी हळशीक ही मरे सगळी. खून, मारामारी आणि हें. जर पयलीं सारको जर गोवा करपाक जाय जाल्यार प्रॅक्टिकली एक तरणाट्यांनी कितें पावलां धरपाक जाय? गोवा आमचो पयलीं सारको करपाकूच जाय. की आमी फक्त उलोवन फायदोच ना. कितले गजाली उलोवन उलोवन यूज ना न्ही. सगळ्या तरणाट्यांनी एक जावपा जाय पयलीं. तुमी एक जाया. तुमी ठरया. कांय फ्रिडम फायटर आसा तांची मदत घेया. कारण ते भायर वचूंक शकना. भाशणां दिवंक शकना आतां. कारण भायर वचूंच शकना. भाशणां कशी दितले? तर तांचे विचार घ्या तुमी. आणि कशे हेच प्रश्न विचारा तुमी पयलीं गोंय कशें आशिल्लें, आतां कशें आणि आमी कशें गोंय फुडें दवरपाचें तें आमकां तुमी मार्गदर्शन करा. ते जे आतां फ्रिडम फायटर आसा न्ही तांकां मेळा आनी सांगा हें करा तुमी. शुअर. अशें हांव म्हाज्या परीन जाल्यार तुमकां आतां प्रॉमिसूच करता की जाता तितले परत एकदां आमी फाटल्या वर्सा स्टार्ट केल्ली फ्रिडम फायटराची सिरीज. ह्या वटेन परत आमी घेतलेल्योच सिरीज आनी स्पेशली गोवा कसो आसलो आनी गोवा आमी कसो चेंज करपाक शकता हेच्या रिगार्डिंगूच आमी प्रश्न विचारतले आनी परत एकदां फ्रिडम हय. फायटरांक मेळटलेच. बरोबर. आनीक पयलींचें गोंय आणि आमची आतां इतली निराशा जाल्या सामकी. कोणूच करूं शकचो ना पयलींचें गोंय आशिल्लें तशें. इतकी निराशा जाल्या आमची. कारण कोण फुडें सरलेलेच दिसना. फुडें सरलेले फेल जाता आमच्या दृश्टीन. मुख्यमंत्री आसा तोय त्रास घेता. आनीक गोंय खातीर एक सरदेसाय म्हणून आसा आमदार तोय बी त्रास घेता. तशे पद्दतीचे मनापासून त्रास प्रत्येकान घेवपा जाय. ही आपली आवय आणि हे आपल्या आवय खातीर आमी रक्त आटोवपा जाय. आणि कशें हिका बरी करपा जाय, हिजें नांव उच्च करपा जाय. अशें मनापासून तांणी करपा जाय तिची सेवा. जाल्यारच फुडें गोंयचें बरें जाय तशें म्हाका दिसता. ताई नक्कीच करतले आनी तुमी आमकां गोवा पयलीं कसो आसलो हे सुद्दां सांगल्या बद्दल धन्यवाद. कारण हे आमकां सगळ्यांनी हें सांगलां की पोर्तुगीज येतकू लोक गोवा असो जालो तसो जालो म्हणून. पूण केन्ना कोणी हें उलयलेंच ना की बाबा पोर्तुगीज आसले तेन्ना सुद्दां गोवा इतलो साफ आसतालो, तो डेव्हलपमेंट इतली बरी आसताली किंवा असले गोश्टी जे आमचे म्हणटात की आतां ते स्टार्ट जाल्यात ते चोरी म्हणा, भ्रश्टाचार म्हणा हे तेन्ना जायनासले. खूब कमी प्रमाणात जाताले. हय. हे सुद्दां आमकां तुमी सांगले. ताका लागून खूब खूब तुमचे आभारी आसा. पयलीं त्रास दिले तांणी ना न्ही. हय. पोर्तुगीजांनी पयलीं त्रास आसतात न्ही कशे जाल्यारय. कारण तांणी पयल्यान सुरवाती तांणी त्रास भरपूर दिल्या. पूण मागीर तांणी आपला गोंय म्हणून जें राखलां न्ही तें आमचें गोंय सगळें वेवस्थीत राखलां. तें ना म्हणपाचें ना. त्रास दिले तांणी ना म्हणना. पोर्तुगीजान त्रास भरपूर दिल्या. काजळें सुद्दां तांणी त्रास दिल्या, मार खूब घेतला. पूण गोंय बरें दवरिल्लें हेंय बी तितलेंच खरें. आमचें गोंय आमचें वेवस्थीत दवरलां हें नाकारूं शकना आमी.